तुमच्या मुखार सादर करता एक कविता ज्याचे नाव आसा महान बापूजी। कविता रचपी माझी मम्मा सोनाली सुरेश पेडणेकर। जन्म तांचो भारत भूंयचेर जालो, दीस तो 2 ऑक्टोबर आसलो। जन्म तांचो भारत भूंयचेर जालो, दीस तो 2 ऑक्टोबर आसलो। गुजरात पोरबंदर गावात जल्मलो, देशाक एक महान सुपूत मेळ्ळो। गुजरात पोरबंदर गावात जल्मलो, देशाक एक महान सुपूत मेळ्ळो। तोच मोहनदास करमचंद गांधीजी आसलो। राजा रामचंद्राचे नाटक पळोवन जेणे सपनात केले आपले सगळे राज्य दान। राजा रामचंद्राचे नाटक पळोवन जेणे सपनात केले आपले सगळे राज्य दान। डोंबाचे अपशब्द उलवणे सोसलेले त्या राजान। डोंबाचे अपशब्द उलवणे सोसलेले त्या राजान। हेच नाटक पळोवन बापूजींनी निश्चय केलो, हांव सुद्धा ह्या फुडे सत्याने वागतलो। हेच नाटक पळोवन बापूजींनी निश्चय केलो, हांव सुद्धा ह्या फुडे सत्यान वागतलो। तोच तो महान बापूजी आमचो आसलो। छूत अछुतांचो भेद ना करतालो, साबरमतीचो संत तो आसलो। छूत अछुतांचो भेद ना करतालो, साबरमतीचो संत तो आसलो। आयुष्यभर कामा भेद निर्वाणीचो केलो। मनीस जात ही एकाच परमेश्वराची लेकरा, मनीस जात ही एकाच परमेश्वराची लेकरा अशे बापूजी म्हणतालो। तोच तो महान बापूजी आमचो आसलो। ल्हानपणा सावन खरे उलोवपी, सत्याच्या मार्गान तो चलपी। ल्हानपणा सावन खरे उलोवपी, सत्याच्या मार्गान तो चलपी। सादे रावन स्वदेशीचो उलो मारपी, दिल्ले वचन तो पाळपी। सादे रावन स्वदेशीचो उलो मारपी, दिल्ले वचन तो पाळपी। हे सगळे वड जायसर याद दवरपी, तोच तो महान बापूजी आमचो आसलो। तोच तो महान बापूजी आमचो आसलो। जगाक अहिंसेचे मार्ग दाखोवपी, शांतता पाळून समृद्धीकडे व्हरपी। जगाक अहिंसेचो मार्ग दाखोवपी, शांतता पाळून समृद्धीकडे व्हरपी। मिठाचो संग्रह करपी, महान लोकप्रिय फुडारी बापूजी। मिठाचो सत्याग्रह करपी, महान लोकप्रिय फुडारी बापूजी। भारत भूचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी। तोच तो महान बापूजी आमचो आसलो। तोच तो महान बापूजी आमचो आसलो।